आसगांव हांगासर वयर प्रदीप आगरवाडेकर हाजें घर आनी ताज्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो हांव दिल्ली आशिल्लो आज सकाळींच दिल्लीच्यान आयलां आयज जो दिल्लीच्यान हांव टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायला लोबो हाणेंय फोन करून सांगलेलें म्हाका मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो आयज दीसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसांनी येवपाक पावलो ना पण हांवें आतांच आमदार दिलायला लोबोक फोन केलो आनी पर्सनली बाब प्रदीप आगरवाडेकरा कडेन येवन ताजी आनी ताज्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली एक गजाल मुद्दामून सांगता तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीन सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हें सगळें करपाक जाय आसलें बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीत गुंड हाडून हें चलचें ना आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली तांचें म्हणणें एकट्याक धरल्यांनी उरलेल्या 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकांय अरेस्ट करतले वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला बिंग अ लेडी शी इज इन मुंबय आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली जो हांगासर लॉ एंड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्नाच दिवचें ना आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली आसत जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली आनी आयदर डेप्युटी कलेक्टर किंवा हायकोर्ट थंयसर झगडपाक जाय आसली कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना त्या खातीर हांवें पयलीं सांगलें म्हजें घर ऑलरेडी जितकें म्हणजे डॅमेज जें केलां तें बांदपा खातीर हांव परवा भितर इन्स्ट्रक्शन म्हजें PWD हाडून करता आनी जितको एक्सपेन्सीस आहा पळय न्ही तो सगळो एक्सपेन्सीस तांच्या कडल्यान बेर करता हांगा बऱ्याच जाणांक म्हणजे बरेचशे फावटी वेगवेगळें राजकारण करपाचें आसतलें बट म्हाज्या खातीर हो राजकारणाचो विशय न्ही एक सामान्य गोंयकार प्रदीप आनी तेजी फॅमिली हांगासर जर 20 वर्सां रावता आसत जाल्यार ताका न्याय दिवप हें म्हजें काम आसा तर ती वॉट एवर द थिंग्स तांची 20 वर्सां पासून ती रावता तांचीय कदाचित बारीकशी कितें चुकलां आसतलें तेंच्यांनी सॅलरी घेवंक ना आसतलें किंवा एग्रीमेंट पण ती दुसरी गजाल तितूर हांव थॉरोली पळोवपाक लायता बट पयलो जर रावता तांकां घर दिवप हें म्हजें पयलें काम ते पयल्यान पयलीं करतलो आनी पूर्ण प्रोसेसाची इन्क्वायरी जी आहा पळय A to Z सगळ्याची इन्क्वायरी करून तेजेर कडक एक्शन जी आहा पळय त्या सगळ्यांचेर म्हणजे वेळ पडला जाल्यार कोणाक सस्पेंड करचो पडलो जाल्यार सस्पेंडूय करतलो बट वन्स पुराय रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही तो रिपोर्ट एकदां म्हाज्या कडेन आयल्या उपरांत ताका स्ट्रिक्टली कितें करपाक जाय पळय तितकी एक्शन घेता चीफ सेक्रेटरीक ऑलरेडी हांवें सांगलां तेणी इन्क्वायरी ऑलरेडी सुरवातूय केल्या आनी बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान रिपोर्ट्स मागोवन घेवन तो फिजिकली पर्सनली सगळ्यांक मेळून ताजो इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार करून फाल्यां सांजचो पर्यंत मेळटलो विदीन एक 2 to 3 days जर स्टार्टींग जर कन्स्ट्रक्शन आसा तशें तांकां परत करूनय दिता कोणूय जरी इनवॉल्व आसलो न्हू रे हांव तितूर आत्तां वचना तुका जो पर्यंत रिपोर्ट म्हाजे कडेन येयना तो पर्यंत तुका हो आसा तो आसा हांव तितूर वचना लेट द रिपोर्ट कम आनी जो आसा पळय न्ही तेजेर एक्शन घेवप हांव परत सांगता म्हणजे तो कोणूय आसले आतां तेजेर एक्शन घेवपाक हांव फाटीं फुडें पळयता सर तशेंच वाडट्या क्रायम रेटी वांगडा गोंयांत जी लॉ एंड ऑर्डर आसा ती खंय तरी कॉलेप्स जाता त्याच्या लॉ एंड ऑर्डर केन्नाच आमी डिस्टर्ब किंवा कॉलेप्स करून दिवचो ना थोडेशे पयरूय बी जे बारीक सारीक इन्सिडंट जाता ताका अरेस्ट करून भितर उडयत आसता स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे जे आसा पळय ती स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय सर किडनॅपिंगाचे हेचेर भागाचेर कितें म्हणटले सगळी सेक्शन जी आहा पळय न्ही नॉट ओन्ली किडनॅपिंग सगळी सेक्शन तांचे लायल्या त्या ती सांगल्या जितके इनवॉल्व आहा पळय न्ही
तितक्या जाणांक भितर उडयतला. सर पुलीस प्रशासन कमी पडलें अशें दिसता सर ह्या केसीन इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. म्हणून सांगलें न्ही हांवें पुलिशेची इन्क्वायरी करता, हांव इन्क्वायरी करता आनी कोणाची इन्क्वायरी करता. जो कोण कमी पडला तो सगळ्यांची इन्क्वायरी करता. तशेंच सर गोवा जो आसा आनी मोर लायक आसगांव जो आसा तो गोंयकारांचो न उरता भायल्यांचो चड जाला आनी हांगासर त्या दादागिरी जाता हेचेर कितें म्हणून सर? आयक पळय एक गजाल सांगता, आसगांव जे आसा पळय न्ही, आतां हांगासर कितले लोक भायले रावता, शेवटी रावपाकूय आमीच लोकांनी दिला. कोणी तरी आपल्या रेंटल दिला, कोणी तरी विकपाक दिला, तेजेर हांव तुका कांयच सांगपाक शकना. शेवटी विकलाय जाल्यार ते आमच्याच लोकांनी कोणी तरी विकला आसतलें न्ही. पण तातूंत तो रावप, कायद्यान रावप आनी तेणी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करप हे सरकारचें लक्ष दिता. सर पूण शेवटचो प्रश्न सर, हांव परत सांगता तुका, जो कोण आसा पळय इनवॉल्व न्ही, म्हाका रिपोर्ट येयल्या शिवाय बींग अ चीफ मिनिस्टर हांव तें सांगूंक शकना तुका. म्हाका रिपोर्ट म्हाजे कडेन CSक त्या ती सांगला तुका. इन्क्वायरी एट द टॉप लेवल चीफ सेक्रेटरीक सांगलें हांवें हितून इन्क्वायरी करना. ती फ्रॉम डे वन जेन्ना इन्सिडंट जालो हिंगासरली स्थानीक आमदार दिलायला लोबो हिंगासर येवन भेट घेतली, तांकां येवन मेवली जे ओनर्स आहा आनी दुख्ख जालें. म्हाका एक्चुली अक्षरशः म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली की अशें आमच्या गोंयान घडोवंक शकता काय आनी आमी गोंयकार म्हणून उगी रावतले काय. त्या खातीर दिलायला इमिडिएटली तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार गेली की आजुनी पासून FIR कित्याक जावना. PIक फोन केलो आमी, चीफ मिनिस्टराक फोन केलो, पार्टीच्या अध्यक्षाक फोन केलो सदानंद शेट तानावडेक. तेणें इमिडिएटली जो व्हिडिओ पळयलो तेकाय कळलें की हे हिंगा बरो व्हडलो अन्याय जाला. आनी कंटिन्युअसली आमचे फोन कॉल चालू आसले मुख्यमंत्र्याक आनी आय वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम, दिलायला वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग ओवर हियर अँड वॉट हॅज हॅपन्ड. दॅट दे आर स्टेईंग फॉर सो मेनी इयर्स, इतली वर्सां जालीं ते रावता हिंगा. तांकां हावस पट्टी ट्रान्सफर करपाक भाडकारूच NOC दिता. आदी पंचायत तेंचे हावस टॅक्स ट्रान्सफर करता. खंय तरी सेल्लीड जावंक ना, कित्याक रेट हांवें सकाळीं सांगला तशी रेट वाडत गेली. हिंगासर आसागांव जमनीची रेट वाडत गेली. त्या खातीर थोडे जाण लालची जाले. आमच्या गोंयकारांनी खुबशे जाणांनी जागे हिंगा विकले आनी त्या खातीर हे प्रकरण जावपाक त्या खातीर कोण तरी भायलो मनीस हिंगा जागो घेता आनी चिंता की सॉफ्ट टार्गेट गोवन हांकां अशेंच काडून भायर उडोवया. हांकां कोण ना, हांकां कोणूच ना, कोण काय करचो ना. जागो आमचो सेल्लीड आमच्या हातीन आहा, हेंचें घर मोडया, हांकां भायर उडोवया, रस्त्यार उडोवया. पावसाचे दीस आनी इतले मोठ्या प्रमाणान बाउन्सर हाडले आनी तेजी हालत म्हाका तो आदीसून सीख आनी असले मनशाक गाडयेन भितर उडोवन येला आनी तेजे चेड्याक भितर घालून 6-7 वरां भोंवडायता गोवाचे बाउंड्रीचेर. पण मांद्रे आनी फुडें तिराकोल पावले खंय आनी खंय पावले. आनी म्हाका दिसता हिंगासर आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो. मुख्यमंत्री जेन्ना गोंयांत आसलो हांव ताका मिनिमम 3 फोन करून ताका सांगलें अशें जालां आनी हिंगा तुवें स्टेप इन जावचें पडटलें. नाजाल्यार खंय तरी गोंयकारांक दिसतलें की आमी जेन्ना गोंयकार आमकां निवडून हाडटा आमी बाजू दिल्लीकाराची घेता आनी दिल्लीकाराक हिंगा हो आनी कोणाक म्हणजे दुसरे स्टेटीच्या लोकांक हिंगा हाडून आमी तांकां आमचे गोंयकारांची घरां खाली करून तांकां घालूंक सोदता काय असो प्रश्न निर्माण जातलो आमच्या गोंयकाराच्या तकलेन. हे जावचें न्हू म्हणून ताका न्याय मेळपाक जाय, तेजे फॅमिलीक न्याय मेळपाक जाय. हांवें मुख्यमंत्र्याक जे सांगलेलें तेणें इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेतली. तेणें इन्क्वायरी बसयल्ली आहा आनी तेचे भायर जे लोकांनी म्हाका दिसता हिंगा कितलेशेच आसागांवच्या लोकांनी हनुमान बाब आमचो सरपंच तेणें ताका सपोर्ट दिलो. सगळे काय लायक मायंडेड पीपल NGOs खूब जाणांनी ताका सपोर्ट दिलो. हांव खऱ्यांनीच उपकारी सगळ्या लोकांचो आनी ताका न्याय आतां मेळपाक जाय. म्हणजे तेजें काम जें मोडलां तें परत सारकें करून दिवपाक जाय. हांवें जो सकाळीं डिमांड घातलेलो की तेचें घर बांदपाक जाय. हिंगा राजकारण करप ना म्हणून. राजकारण नाका, आमकां घर तेंचें बांदलेलें जाय. म्हाजो फर्स्ट इंट्रस्ट आसलो की तें घर परत स्टार्ट करप, बांदप आनी पयशे जे आहा ते जे कोणें मोडल्या ती कोण शर्मा पूजा शर्मा कोण तेणी फारीक करूंक जाय. आनी आयज मुख्यमंत्र्यान रायट डिसिजन घेतला की PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर बांदतलो आनी जे पयशे रिकवरी आहा ते तेजे कडसून एरियाज म्हणून टॅक्स कलेक्शन रेव्हेन्यू एरियाज म्हणून तेजे कडसून रिकवर करून घेतलो. ते इम्पॉर्टंट डिसिजन आहा आनी हांव
रावता की चीफ मिनिस्टरान सांगला 2 दिसांनी 3 दिसांनी जावनी पूण काम स्टार्ट जावनी आमी 100% every 8 to 10 days I will come, Delilah will come, Sarpanch will come, inspect the work, see that quality work is being done and given it to their family and we will see that how they will get the justice finally. म्हणजे अजून त्यांची सेलीट जावंक ना हिंगा ही सेलीट कशी करून दिवप तेंका एडवर्स पोजेशन घालप कोर्टान तेंचे हे और बिफोर द मामलेदार मुणकार म्हणून डिक्लेअर करून घालप ओ कितें घालप तेंचे ते 100% फुडें वी वील ऑल्सो हेल्प देम. दे हॅव देअर ओन लॉयर आनी आमी तेच्या वांगडा रावतले. वी आर फुल्ली विथ यू, नॉट ओन्ली विथ यू, विथ ऑल द गोवन्स हू आर हियर स्टेईंग इन गोवा. आमचें गोंय आमी तशें इजिली कोणाक असलें करूंक दिवचे ना. तांकां घालून येयली गाडयेन मोडले आनी वयल्यान दादागिरी आनी पुलीस एक्शन घेयना. त्या खातीर आमी आनीक बेजार जाले. पुलिसांनी अशें फुडें करचें न्हू, केन्नाच करचें न्हू. हें इम्पॉर्टंट एक मॅसेज क्लियर वचपाची गरज आहा. बिकॉज फायनली द लॉ इज टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, वेदर यू आर अ इंडियन ऑर अ गोवन. आमी हें करूंक जाता काय? मुंबय वचून हें करूंक शकता आमी? कोणाचो एक इटो काडूंक शकता? हिंगासरलो इटो काडून असो धरूंक शकता? वी डोंट वॉन्ट टू मेक दीस ब्युटिफूल प्लेस लायक दिल्ली. थिंगा स्वास घेवपाक जागो ना. ही बिल्डींग हे बिल्डिंगीक तेकल्या अशें इलिगॅलिटीज जितल्यो केल्या. आय वील पर्सनली रायट टू द सरपंच, to the departments to see that all illegalities whoever have done over here in Asagaon is looked into and action should be taken immediately to see that we don't want this area to become like Delhi. हे घराचे balcony वचून त्या घराक तेकल्या हे अशें दिल्लीक आमी पळयल्लें आहा. We don't want this beautiful village and Goa to become like that.